नमस्कार, हांव संध्या आनी गोंयची दुरच्या ह्या गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक मागीर मोगाचो येवकार। आज हांव बटाट घालून मेथीची भाजी करता आनी ती तुमचे बरोबर आज शेअर करता। हांगा हांवें ताचे खातीर लोकणी घेतला आनी तातूंत सरसो का तेल घाला। सरसो का तेल मातशें न्ही ताका वास बी येता न्ही, मातशें गरम जालें म्हणटरीत तातूंत न्ही एक चमचो हांवें जिरे घाला आनी जिरे चड करपपाक दिवपाक जायना। रोखडेच न्ही तातूंत आमी बटाट घालुया। ही न्ही आलू मेथी सब्जी म्हणटा पळय न्ही तशी बटाट आनी मेथी घालून भाजी। हे न्ही हांवें हांगा 3 बटाट घेतल्यात आनी तेंची साल काडून बरें धुवन करून तेजे क्यूब आनी अशें कट केला। आनी हे कच्चे आलू आतां आमी बरें करून फ्राय करून घेवया। हांगा म्हणजे 40% आमी हे शिजोवन घेवया। आनी जिरे कित्याक करपपाक दिवपाक ना की जिरे आनी आतां ह्या बटाटा बरोबर ऑलरेडी हें जातलेंच न्ही। जर तर जिरे पयलींच आमी फोडणेक एकदम करपपाक घातलें म्हणजे गरम तेलान घातलें न्ही जाल्यार तें आनीक करपतलें, म्हणजे वास बी अरोमा बी बरो येवपाना। म्हणून जिरे घालीत बरोबर बटाटाची भाजी घालप म्हणजे बटाट कट केल्ले घालप। आतां न्ही आमचे 1-2 मिनटां जाल्लीं आसात बटाट फ्राय करून। आतां आमी हांगा न्ही एक कांदो मोठो उबो चिरून घेतला आनी तो घालया, म्हणजे बटाटा बरोबर न्ही आमचो कांदोय बी शिजून वतलो। आनी परत एकदां आमी बरें करून हें परतून घेवया। ही न्ही भाजी एकदम चटपटी अशी लागता, बरी लागता। अशी मेथीची भाजी म्हणल्यार अशी कडू कडू अशी म्हणटा, पण बटाट मिक्स करीत अशें करून करीत न्ही जाल्यार ती एकदम तुमी रोटे बरोबर पावा बरोबर कशी कित्या बरोबरय एक जाग्यार तुमी 2-2 चपाती खातली इतली बरी लागता ही ह्या पद्दतीन करता जाल्यार। हांगा न्ही हांवें लसूण न्ही ठेचून घातल्या आनी ती बटाटांनी आतां अशी लसूण ठेचून घालतले ताजो न्ही अरोमा सुंदर येता। म्हणजे तुमी पेस्ट तुमचे कडेन तर अशें करून ठेचून घालपाक जायना जाल्यार तुमी विकती मेळटा पळय ती पेस्ट सुद्दां घाल्यार जाता। हांगा न्ही आमी 1 चमचो हळद घेतल्या आनी तिखट आनी एक हें धनिया पावडर म्हणजे कोथमिरेचो पिठो। तुमकां न्ही जितली कितली तिखट जाय पळय न्ही त्या प्रमाणे तुमी तिखट वाडोवपाक शकता। आनी परत अशें हें करून घेवया घालून। आनी हांगा न्ही हांवें आमचूर पावडराचो 1 चमचो घेतला। आमचूर पावडर कसो मातसो चटपटीत लागतली न्ही भाजी ताजे खातीर। तर आमचूर पावडर ना जाल्यार तुमी चाट मसाला घेतल्या जाता नाल्यार स्किपय केल्यार जाता, तशें कांय ना। म्हणजे अशी ही परतून घेवप। हांगा न्ही हांवें मेथीची भाजी पयलीं धुल्या आनी मागीर चिरल्या कित्याक ताची पौश्टीक तत्व बी ते वचपाक जायना न्ही म्हणून। आनी ती आतां आमी घालया एक चुडी कोथमिरी हेजी मेथीची आनी ती आतां अशी दिसतना पळय मेथी चड घेतलीशी दिसता पळय न्ही बटाटा पेक्षा, पण तशी ना, दोनीचें प्रमाण वेवस्थीत आसा। बरी मिक्स करून घेवप। आरती परती करून आमचे बटाटे बीन ऑलरेडी शिजिल्ले आशिल्लेत न्ही आनी मेथीक न्ही शिजपाक वेळ लागना, ती रोखडी शिजून घेता। मातशी 1-2-4 मिनटां अशी परतयली म्हणटरी ती रोखडीच शिजता आनी हरशी पसून पानाची भाजी रोखडीच शिजता। हांगा न्ही आमी रुची पुरतें मीठ घालया। थोडी इल्लीशी साखर सुद्दां उडयतात, पण कांय गरज ना ह्या भाजयेक।
ही अशीच सुंदर लागतली. बरी अशी परतून घेऊया. परत हे 2-4 मिनटं अशी बरी करून सामकी परतून घेतली. कितलं सुंदर कलर पळय, कितलं आयलं पळय. आता न्ही आमी एक मिनिट भर ही न्ही मातशी वाफोवपाक दवरया, म्हणजे धापून दवरया. आनी 1-2 मिनटं जातकच पळय भाजी पळय कलर बी कितलो सुंदर आयलो पळय. एकदम आमची भाजी आता जाल्ली आसा. कितली सुंदर एकदम. ही न्ही अशी भाजी न्ही पौष्टिक एकदम. ही भाजी न्ही म्हणजे ल्हान भुरग्याक बीन बटाट घालून म्हणटकीर तांकां आवडटा. आनी ह्या टायमार न्ही आतां आमी एक अर्द चमचो न्ही हांवें गरम मसालो घाला. हांगा न्ही ह्या टायमार गरम मसाल्या बरोबर चिली फ्लेक्स सुद्दां तुमी इल्लोसो घालूंक जाता असले. पण म्हाका तिखसाण ती चड नाका आशिल्ली म्हणून हांवें घालना. हय पळय बटाट पळय वेवस्थीत शिजल्यात. जर तुमकां दिसता की बटाट शिजुना जाल्यार तुमी परत एकदां मातशी थोडो वेळ धापून ती दवरल्यार जाता. पण ही भाजी न्ही एकदमच रुचीक, एकदमच वेगळीच सुंदर. आता आमी भाजी न्ही पळय भाजी आमची चटपटीत भाजी तयार आसा. आता आमी न्ही ही भाजी सर्व करूया. आमी गॅस बी बंद केला. आमची तयार आसा आलू मेथी भाजी, म्हणजे बटाट आनी मेथी घालून सुकी भाजी. मुद्दम तुम्ही करून पळयात ही माझी भाजी जशी हांवें केली तशी. आनी आवडली जाल्यार माझ्या चॅनलाक लायक, शेअर आनी सबस्क्रायब करात. हे बघ कितली सुंदर दिसता पळय, पळोवपाक सुद्दां एकदम सुंदर. चला तर परत मिळूया अशीच एक चटपटीत ट्विस्ट घेऊन, नवीन रेसिपी घेऊन. तोपर्यंत देव बरें करूं.